म्हणजे म्हाका जॉईन जातात गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे सरचिटणीस यतीश नायक, जाणी आज व्हिडिओ घाला आनी असो व्हिडिओ जो व्हायरल गेला आनी राग आसा त्या व्हिडिओ भितर, तिडक आसा, इमोशन्स आसात आनी एक गोंयकाराची तळमळ आसा. यतीश बाब, वेलकम. सगळ्यांत पयली गजाल, जस्ट अनम्यूट युअर सेल्फ सो दॅट वी कॅन गो अहेड. सगळ्यांत पयली गजाल कित्याक दिसलें हो व्हिडिओ असो करचो म्हणून, आनी एक मोस्ट इम्पॉर्टंट, आज जेन्ना तुमी ही परिस्थिती पळयतात फक्त एक पॉलिटिकल लिडर म्हणून न्ही, एक गोंयकार म्हणून कितें दिसता? यू फील टेरेबल. हे जे चल्लां पळय हे हाता भायर गेलां आणि इट इज अनफॉर्च्युनेट की सरकार न्हिदून आसा. जेन्ना सेकंड वेव येवची आशिल्ली आणि इट वॉज वेल एंटिसिपेटेड, महाराष्ट्रान आणि कर्नाटकान केसी वाडिल्ल्यो, दॅट टाइम इट वॉज इनकम्बंट अपॉन द गव्हर्नमेंट टू टेक सम steps in the nature of upgrading infrastructure, steps in the nature of putting up oxygen plants, steps in the nature of ventilator beds, oxygen facilities. कांयच केल्लें ना आणि ताजो इफेक्ट आज दिसता. हे एलिगेशन अशें न्ही, दिस इज वास्तवीक स्थिती. कांयच करूं ना, गव्हर्नमेंट स्लेप्ट ओवर थिंग्स. अँड टुडे द सिच्युएशन इज दॅट वी हॅव क्रॉस्ड 1,30,000 people of cumulatively affected. Over 2,000 people have died, and 2,000 are, that's just not a number, they are lives. They are 2,000 lives. एक गजाल कितें दिसता की खंय खंय चूक जाल्या तशें दिसता, की म्हाका दिसता आतां पंचनामा जावपाक जाय की खंय खंय चुको जाल्यो. राजदीप सरदेसाय आमचे बरोबर आशिल्ले, तांणी तो विंडो सांगलो, जानेवारी ते मार्च हो विंडो जंय सगळ्यांनी घाळपणां केल्यात. गोंयची जेन्ना आमी सदांच हांव गोंयची कित्याक म्हणटा की गोंया भितर खंयची गजाल पयलीं येवन आपटना, ती मुंबय आपटता, दिल्ली आपटता आनी आमकां एक थोडो एक आठवडो किंवा 2 आठवड्यांचो वेळ मेळटा तयारी करपाक. ती तयारी करपाची तर सोडूनच दी, आमी कांय मेजर्सच घेतल्यो नाशिल्ल्यो. तुमी जेन्ना ह्या काळा कडेन पळयतात जानेवारी टू मार्च, खंय खंय लॅप्सीस जाल्यात अशें दिसता तुमकां? करेक्ट. इनफॅक्ट जेन्ना महाराष्ट्रांत आणि कर्नाटकात केसी वाडपा लागल्यो, इट वॉज इनकम्बंट ऑन गोवा टू एन्श्युअर दॅट RT-PCR इज मेड मॅन्डेटरी. फर्स्ट स्टेप. सेकंड, इट वॉज इम्पेरेटिव्ह दॅट ऑक्सिजन बेड्स, व्हेंटिलेटर हांचे ऑडिट जावंक जाय आशिल्लें. ऑक्सिजन कॅपॅसिटी हॉस्पिटलांत कितली आसा आणि कितली जाय पडटली हाचे ऑडिट जावंक जाय आशिल्लें. रिअलिस्टीक ऑडिट जावंक जाय आशिल्लें. हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपाक तांणी एक वॉर फुटिंगाचेर टास्क फोर्स घालून खंयच्या हॉस्पिटलांत कितल्यो कितल्यो बेडी एक्स्ट्रा करूंक जाय, कितल्यांचेर व्हेंटिलेटर आसपाक जाय, ऑक्सिजन आसपाक जाय, हाची एक एक्सपर्ट कमिटी करपाक जाय आशिल्ली. अक्षरशः कांयच केल्लें ना. देर वॉज सम सॉर्ट ऑफ कितें म्हणटा ते स्लगिश एटिट्यूड, अँड स्लगिश एटिट्यूड टू द पॉइंट ऑफ स्लीपिंग ओवर थिंग्स. सो व्हॉट इज द नेट इफेक्ट ऑफ इट? जो 3-4 विकांचो जो टाइम मेळिल्लो after the second wave hit Maharashtra and Karnataka, which could have been very, very effectively used in Goa, we just wasted that time. Kainch koruna. So the effect of it is that today so many people are dying, so many people are affected. So it is nothing but governmental apathy, governmental negligence, and governmental failure to act. They are both acts in the nature of acts of commission and acts of omission. So there should be an accountability fixed because lives have been lost. म्हणून हांव तुका सांगता की 2,000 जे आमी म्हणटा पळय, दॅट इज नॉट अ नंबर. 2,000 गोंयकार पिड्ड्यार जाले. ते कोणाचे पूत, ते कोणाचे आवय बापूय, ते कोणाच्यो भयणी, कोणाच्यो बायलो. You cannot afford a small state like Goa losing 2,000 people when the situation could well be managed, when the situation could have been brought under control. All that was needed. Ata I was hearing Rajdeep Sardesai Bab also on your show. If we had used that time, taken expert advice, taken the people who matter, their opinion, upgrade your infrastructure, attune yourselves to today's reality, today's times. अरे कांयच करप ना, फक्त व्हडली व्हडली गोष्टी उलोवप. यू आर नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल लिडर, यू आर अ लॉयर ऑल्सो. जे हायकोर्टाक घडलें फाटल्या 4-5 दीस, तें पळयतकीर तुमकां कितें दिसता की समजा नाव लेट अस टेक अ हायपोथेटिकल सिच्युएशन, बिकॉज यू आर अ पॉलिटिशियन ऑल्सो अँड यू आर अ लॉयर ऑल्सो. सपोज हायकोर्टान समजा इंटरव्हीन जालें नाशिल्लें हायकोर्ट इतल्या एग्रेसिवली, किंवा गोंयकार हायकोर्टाक पिटिशन करपाक गेलेच नाशिल्ले, जाल्यार आज कितें परिस्थिती आसताली अशें दिसता तुमकां? पळय,
आरटीपीसीआर मॅन्डेटरी केन्ना जाले, जेन्ना हायकोर्टान सांगले तेन्ना. इनफॅक्ट हायकोर्टान सांगून सुद्धा कलेक्टरांनी ऑर्डर इश्यू केली आणि दुसरे तरेची. बाय हायकोर्टान सांगले की बाबा ती करेक्ट करा. ताज्या मागीर एजीन स्टेटमेंट केलो की अशें अशें मॅम करेक्ट करून घेता म्हणून आपूण. सो आरटीपीसीआरचे रिगर्स जे आसा ते हायकोर्टाच्या इंटरव्हेन्शना नंतर आयले. हायकोर्टाच्या इंटरव्हेन्शना नंतर ऑक्सिजन सप्लायाचेर सिरियसली हे जालो, कितें म्हणटा तो विचार जालो, एक्झिक्युशन सुरू जालें. सो बेसिकली हायकोर्टान जर हे मॅटर कॉग्निझन्सान घेवन आशिल्ले, पेटिशनर जे कोण आसा तांणी जर हे हायकोर्टाच्या दोळ्या मुखार व्हरू नाशिल्ले जाल्यार परिस्थिती 100% वेगळी आसपाची. हायकोर्टाच्या सुपरविजन, हायकोर्टाचे इंटरव्हेन्शन, हायकोर्टाचे कितें म्हणटा ते डायरेक्शन, ऑब्झर्वेशन हाजेरूच कितल्योश्योच गोष्टी इम्प्रूव्ह जाल्या. म्हणजे कित्याक ऍडमिनिस्ट्रेशन न्हिदिल्लें. सो ऍडमिनिस्ट्रेशनान जागोवपाचें खुबशें काम हायकोर्टान केलें. हायकोर्टान एक्चुअली हॅज यु नो दॅट कितें म्हणटा ते सेव्हियराचो रोल जो आसता पळय तो हायकोर्ट करता. That is the role. Government is not playing the role of savior. High Court is playing the role of savior. And because of High Court, we are seeing some positive changes in the health infrastructure. हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरान जर आमकां कितें चेंजीस पॉझिटिव्ह दिश्टी पडटा, ऑक्सिजनाची टाकी घालता नाजाल्यार आनी कितें घालता, दॅट इज बिकॉज ऑफ हायकोर्ट्स इंटरव्हेन्शन. एक गजाल म्हाका यतीश भाई विचारपाक की आज ह्या घडयेक तुमची सरकारा कडच्यान अपेक्षा कितें? पळय, आमच्यो अपेक्षा सिंपल आसा. हायकोर्टान इंटरव्हीन जाला, हायकोर्टान ऑब्झर्वेशनां केल्या. तातूंत भितर एक ऑब्झर्वेशन म्हणजे रायट टू लायफ इन्क्लुड्स रायट टू हेल्थ. दिस इज अ फंडामेंटल रायट अंडर आर्टिकल 21. इट हॅज बीन ओनली रिएम्फसाइज्ड अगेन. सो अशें आसतना इट इज इम्पेरेटिव्ह ऑफ द गव्हर्मेंट की प्रत्येक जी कोविड हॉस्पिटलां आसा ते कोविड हॉस्पिटलांचेर भर दिवन टास्क फोर्स घालून एक प्रॉपर मेकॅनिझम करपाक जाय, वेर बेड्स, व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन फॅसिलिटीज अनइंटरप्टेड. व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक डार्क आवर्सांचो विशय आतां आयला, वेर जीएमसीन रातची 2 ते सकाळी 6 म्हणसर कितें भलत्योच गोष्टी घडटा. सो अनइंटरप्टेड ऑक्सिजन हे सगळे दवरपा खातीर जाग्यार, बेड्स लोकांक मेळपा खातीर, मोर एंड मोर बेड फॅसिलिटी करपा खातीर, वी शूड एन्श्युअर दॅट नॉट अ सिंगल पर्सन इज लेफ्ट विथआउट मेडिकल ट्रीटमेंट, विथआउट डिग्निटी इन हॉस्पिटल. ताका डिग्निटी दिवंक जाय. So all these things we expect that a government should do. Secondly, आता वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह आसा. वॅक्सिनेशन ड्रायव्हाचेर 18 to 45 कितें लोकांक खबर ना केन्ना कशें मेळटलें. आतां अक्षरशा जर तूं पळय, पीपल आर कन्फ्युज. आपल्याक बाबा इनेसांव केन्ना मेळटलें, आपल्याक वासीन केन्ना मेळटलें. विलेज वायज, सिटी वायज, टाउन वायज हे जावंक जाय. कितें म्हणटा ते हाजेर एनालिसीस जावन हाजेर सेंटर्स जावपाक जाय. Vaccination center should be in realization with the population ratio village wise vaccination center वरून विलेज वाइज लोकांच्या दारापर्यंत वॅक्सिनेशनां पावपाक जाय. सो 2 गोष्टी, एक हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर टू टेक केअर ऑफ कोविड पेशंट्स आणि दुसरे प्रिव्हेंटिव्ह जे मेकॅनिझम आसा, म्हणजे जी रेमेडी आसा वॅक्सिन, ते लोकांकडे दारादारान पावपाक जाय, गांवांनी पावपाक जाय. दारादारान म्हणजे गांव, एटलिस्ट गांव कव्हर करपाक जाय. एक हेल्थ सेंटरा अंडर 3-4 गांव केन्ना आसता. ते हेल्थ सेंटरचे पुरते मर्यादित दवरले म्हणून जायना. यू हॅव टू टेक इट टू द विलेज. एक दीस ते टिका उत्सव केले म्हणून जायना. देर हॅज टू बी अ कोविड सेंटर फॉर वॅक्सिनेशन वेर विलेज वाइज पीपल कम देर. विलेज जर व्हडली आसा, वेर 11 वॉर्डांची विलेज जर आसा जाल्यार यू कॅन मेक 2. जर 7 वॉर्डांची विलेज आसा, समटायम्स 1 मे बी ओके. सो यू हॅव टू डू अ पॉप्युलेशन रेशो स्टडी. You consult the experts, local representatives, panchayats, you take social workers, NGOs. There are so many teams working, voluntary teams working. Take them in confidence. I think very pertinent points. Yatish, thanks a lot for joining. But एक बरो मुद्दो काढलो तो मैं पॉप्युलेशन रेशियो vis-a-vis वॅक्सिनेशन. सो फक्त ते हेल्थ सेंटरा पुरते मर्यादीत दवरची परस ते पंचायत लेवलाचेर जर गेलें जाल्यार चड इफेक्टीव जातलें. पण सद्याक जशें आमी राजदीप सरदेसाया कडेन उलयताले कांय वेळा पयलीं, वॅक्सिन्स इतलीं आमचे कडेन आसात काय कितें. कारण स्लॉट्स ज्या रितीन फूल जातात ते जर पळयलें जाल्यार सगळें गोंय, आनी गोंय म्हळ्यार कितें व्हडलें न्ही, फक्त 15 लाख वॅक्सिनेट जावपाक कितलो वेळ लागतलो हो प्रश्न दिसता म्हाका दर एका गोंयकाराच्या तकले भितर आसा. यतीश, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग आणि व्हेरी पर्टिनंट पॉयंट्स. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान अशे मुद्दे घेवन आतां मुखार येवपाची गरज आसा.